मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या मणकामती कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी वरभर येवकार. आयज हांव सांगे मालांतल्या जे डॅम आसा त्या डॅमाच्या सकयल्या भागांत आसा. म्हणटच हांगासरलें वातावरण वेगळेंच आनी ह्या वेगळ्या वातावरणांतले दोन कलाकार ह्या सांगे मालांतले तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करता, जांचो वावर तुमच्या मुखार पावतलो आनी तांची वळख तुमकां जातली. आगोस्तीन एक नाटकांनी नाचपी कलाकार, तेच भाशेन ताणें तियात्रान आपलो वांटो घेतला. तियात्रांनी तो वावुरता, पालकाचेर नाचता, तेच भाशेन फाटल्यान म्हणजे उजवाडाची येवजण तो बरे भाशेन हाताळटा. तियात्रांची कीड ताकाय आसा. तेच भाशेन लुईस फेर्नांडीस हाच्याय आंगांत एक वेगळी उर्बा आसा आनी एक वेगळी उमेद आसा. पालकाचेर तो न्हेसता आनीक स्वताक कांतारां गायता, तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडटा आनी कार्नवालाचे फेड साबार वर्सां तो लोकां मुखार सादर करता. तेच भाशेन दुसऱ्यांच्या तियात्रांत उजवाडाची येवजण बरे भाशेन सांबाळपाचो तो प्रयत्न करता. तर तुमकां दोगांकूय येवकार दिता आसतनाच लुईस, तुजी ह्या तियात्रांनी ह्या पालकाचेर सुरवात कशी जाली? 1998 वर्सा हांवें पयलीं प्ले बरोवपाक स्टार्ट केल्ल्यो. मागीर 2010 हांव तियात्रांक आयलो. एंटनी कारवालो आमच्या उगेचा गांवचो, ताणें म्हाका आदार दिलो आपल्या तियात्रांक एक्टींग करपाक आनी कॉमेडी भुमिका केली तेतून हांवें. आनी जेन्ना ती कॉमेडी भुमिका केली तेन्ना ती लोकांनी वाखाणली. खरेंच लोकांनी वाखाणली आनी जायत्या गांवांनी आमी तियात्र केल्लो, ते गांवांनी आमकां वाखाणलें लोकांनी, बरेंच तुजी कॉमेडी जाता म्हणून. तेन्ना म्हाका लोकांनी नांव दिलें कॉमेडियन लुईस म्हणून. आनी तें कॉमेडियन लुईस हें नांव घेवन तूं तसोच मुखार रावलो. आतां फुडें वचत आसा आनी तशेंच कार्नवालाच्या खेळान पासून म्हाका लोक वाखाणटा, खरेंच तूं पार्ट्यो बऱ्यो बरयता आनी कॉमेडी बरी बरयता म्हणून, तशी कांतरां बरी म्हणटा म्हणून लोक म्हाका वाखाणटा. आगोस्तीन, तूं केन्ना तरी लुईसाच्या बरोबर ह्या फेळांनी खंय तरी मिसळ जाला? हय, हांव तेज्या फेळांनी म्हणचे जेन्ना हांवें सावंड घेतला, जेन्ना पयलो सावंड गेला तेन्ना बाब लुईस म्हणपालो सावंड तो आपल्याक घाल. आनी लुईस आनी हांव बराबर आमी एकाच कडेन काम करता. म्हणटच हांवें ताका तो सावंड घातलो आनी लुईसान म्हाका एक चान्स कसो दिलो आपली बारीकशी कॉमेडी एंट्री मारपाक. कित्याक हांव कॉमेडी मारता, सिरियस करता, जो कसो डायरेक्टर म्हाका कसो दिता तशी हांव ती पाल मारता. म्हणून म्हाका एक सहयोग मेळलो आनी बाब लुईसान एक तियात्र बरयल्लो, देवाचो गूड देव जाणा. तेतून म्हाका कॉमेडींत लुईस बाबान रोल दिल्लो. कॉमेडी? हय. आनी ती कॉमेडी तुवें बरे भाशेन केली? हय, त्याच्या मार्गदर्शना खाला हांवें ती कॉमेडी हांवें बरी भाशेन केली. लुईस, त्या तियात्राचेर मातसो उजवाड घाल. तो तियात्र आमी 2014 बरयल्लो आनी बरी स्टोरी आसली आनी तातूंत आमचे सगळे गांवचेच भुरगे आसले, सांगेचेच. तशें आमी जायते भायले आमी कांतोरी हाडलेले. तातूंत आमचे बाबा आगोस्तिनान बरी भुमिका केल्या कॉमेडी, तशीच हांवें केल्या. तशीच आमी कांतरां हांवेंच बरयल्लीं, कॉमेडी हांवेंच बरयल्ली. आनी तशेंच आमी बाब ऑल्वीन डिसोजा ताणें कॉमेडी केल्या आनी बाब केजी देगा काकोरा ताणें कांतारां म्हणलां, विक्लिफ दे सिकोरा हाणें बरी भुमिका केल्या, तशी कांतरां म्हणल्यात. तुका त्या तियात्रांतले खंयचे तरी कांतार उगडास आसतलो? कांतार म्हणल्यार एक मुगे कांतार म्हणून दाखयता ताका. मोगान पडोन काजार जायी आदल्या रे ते पार, आतां कितें जाला वो मोगाचो ये पार. पापा 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 काजार जावचे आदीक मोगाचो गाताय रे सावार, चेडे चेडवां वयताय रे कोलवा रे बिचार. पापा 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 आदीं चेडवां पळयात तीं कितलीं बरीं आसलीं, आतां चेडवां वेळ करिना रोखडीं मोगान पडलीं. मायन पायन कितें म्हूण तर रोखडीं पळोवन गेलीं, पळोवन वचोन रोखडीं मरे काजार तीं जालीं. म्हणटच तूं तियात्रांनी कॉमेडीच कांतारां म्हणटा? कॉमेडीच म्हणटा हांव. तशीच हांव डुएट बी म्हणटा केन्ना डिसेंट पण तशीच म्हणटा हांव. आतां मेरेन तुवें कितले सुमार तियात्र न्हेसलो आसतलो? तियात्र म्हणल्यार सद्या म्हणजे 30 तियात्र जाल्यार आसतले. फादर तो आमचो तादयो
डिसिल्वा ताजे कोरोनाचे शेवान नासलां तुज्या वांगडा आमी देवान शेव केल्यात मोगान रावात तातूंत. तशेंच आमचो आतां निश्चितलो शेव आमचो बाब ब्रासदेव पारा हातून हांवें कांतार म्हटलां हेंच कांतार तुजें सांगात आहा लायटिंग बी केलां तितून हांवें म्हाका खुशालकाय भोगली तुजें सांगता एक्टींग करतना. अगुस्तीन ह्या लायटीच्या वावरान तूं कसो आयलो? लायटीच्या वावरान म्हणजे बाब एक भुरगेपणासून एक किडो तो. तुवें म्हाका म्हटलें एक किडो भितर गेलोलो आसा म्हणून. एक्टिंगाचो किडो तसोच लायटिंगाचो किडो. लायटींग जेन्ना एक लायटींग म्हणजे तकल्यान आसलें जेन्ना फर्स्ट लायटींग म्हणजे झेवेर सांगें ह्याच्या हेळान हांवें ताका पर्सनली सांगलें झेवेर बाब तुज्या हेळान हांव लायटींग करतलो. आनी तेन्नाच्यान हांवें तें सुरवात केली. उपरांत मागीर स्लो जे कोण म्हाका वळखता तशें एक एकल्याच्या तियात्रान लायटींग केलें आनी आतां मेरेन तें तशेंच चालू आसा. आनी तूं जे तियात्रान आसलो फादराच्या त्या तियात्रान देखून हांवें लायटींग केल्लें. आनी म्हणटा सगळ्याक तुमी म्हाका सर करून घेता. कित्याक तूं आमचो एक उजवाडाचो दिवो जावन आसा. आनी तुमी म्हजेर उजवाड घातलो आनी सगळ्याक उजवाड केलो. लुईस तूं हे उजवाड येवजणेक कसो पावलो? उजवाड येवजणी पावता म्हाका जायते डायरेक्टरान आदार दिला. तशेंच जेवेदेर सांगे बाब आगोस्तीन फ्रेडी पेरेरा कोस्तान मास्कारेनेस तशेंच फादर आमचो कोंकणीचो फादर पेलेटन तो सोंपलो आनी जायते फादर तियात्रिसान म्हाका आदार दिला. तसोच फादर पिओ फादर जोकी तांणी म्हाका वयर चडोवंक जायतो स्टेप म्हाका तांणी आदार दिला जायते फावटी. जेन्ना म्हाका आदार जाय तेन्ना फादरांनी जायते कॉन्ट्रेक्टरांनी म्हाका आदार दिला कार्नावाला पण तशेंच. बाबा आगोस्तिनाचो म्हाका सदांच सपोर्ट आसा आनी ताज्या जायते फावटी म्हाका सपोर्ट चड मेवता. म्हाका जेन्ना म्हाका आदार जाय तेन्ना म्हाका तो सपोर्ट करता. आगुस्तीन जायत्या जाणां लागच्यान आयकूंक येता की तियात्रांनी भुमिका करच्या परस नाटकांनी तुज्यो भुमिका खूब वाडत आसात. तर नाटकाचेर म्हटल्यार तियात्रांनी हांव भुरगेपणासून वाडला आनी नाटकान एक 8वे तरेची रूच आसली तेतून बाब. म्हणजे दुसऱ्यांची नाटकां पळयलीं तेन्ना ते एक डिफरंट आनी तेंचें डायरेक्शन चड बरें आसता आनी डायरेक्टर चडशे बोर घेवन बसयता. आनी जेन्ना हांव एंटनी दी आंबाजीच्या तियात्रांनी सेटींग करतालो सांवड्डे तेन्ना ती आमची गांवकान तेचें सेटींग आसता ती गेल्यार ती म्हाका मेवली. हांवें म्हणलें आगे गांवकान कोणाल्या मराठी नाटकान चान्स जाले चोय गे एक इच्छा पुरी करपा. ती म्हणूंक लागलें तूं कोंकणी नाटकान काम करता तुजे लागी कोंकणी उलोवंक हय गे म्हजे लागी जाता गे. हांव म्हणलें उलयता मरे आगे जाता गे मोकोडे सांग गे म्हाका. तशें जाल्यार फाल्यां तूं यो म्हापा पंचवाडी. आनी ती म्हाका आनी लुईस हांवें म्हणलें लुईस तूं येता रे म्हजे बरोबर. लुईस बाबा चलया काळे दोग जाण गेले आनी गोपाल बांगी स्वजीत मिडिया प्रोडक्शन तेगे घराको पावले आनी तो म्हणपा लागलो हेचो हो एक रोल आहा पप्पाचो आनी कॉमेडी पप्पा आनी नाटकाचें नांव दोल म्हजे बाय कोण गो तुजो पाय आनी लिडींग रोल. आनी म्हणपा लागलो तुजे लागी जातलें सर पळयता कित्याक डायरेक्ट जाता म्हणून करोना न्हू हें केलें आनी तो म्हणलो ओके वाच म्हणपा लागलो. वाचलें फाल्यां यो म्हणपा लागलो आनी दीस वेता ताका कळ्ळें हें म्हज्या लागीं घडटलें म्हणून. मागीर तेणें म्हाका सारकें तेजें डायरेक्शन बसयलें आनी म्हाका टॉप सकला तो समतो वयर पावयलो आनी त्या नाटकान म्हाका बेस्ट एक्टर सर्टिफिकेटूय मेवली आनी जायत्या जाणांनी हो म्हजो वावर किरकोर वाखाणलो. दोल रे म्हज्या बाबा खरेंच. आगुस्तीन तियात्रांनी भुमिका करप तियात्रांनी एक्टींग करप आनी नाटकांनी न्हेसप हाचो वेगळो कितें? तियात्रांनी कितें जाता तियात्रांनी एक पड्डो जालो मोदें ताका गॅप आसता आनी नाटकान गॅप चडशें उरना. एक प्रयोग जालो कंटिन्यू दुसरो प्रयोग येता कित्याक तितून आमच्या नाटकांनी कांतारां आसना तियात्रांनी कांतरां आसता. आनी तियात्रांनी कितें जाता डायरेक्शन चडशें यूज करिना कित्याक हांव जेन्ना एंटनी आंबाजीच्या बरोबर सेटींग घालता तेन्ना सेटींग आमी मांडटाय आनी सदां आंबाजी को म्हणटा आंबाजी खूंय रे ते कोण डेरांतले वचनाय मरे. तेन्ना म्हणटा आमी कितें करतले आंबाजी म्हणटा. पूण जेन्ना नाटक जेन्ना सुरवात जाता आनी नाटक बसयता डायरेक्टर तो एकान एक टी व्ही रिमोट म्युजिकाचेर हुंयच्यान केन्ना चलोवन वचपाचें सगळें सिक्वेन्सीन प्रॅक्टीसेक जाता आनी तेजी रिहर्सल बी परफेक्ट जाता आनी नाटकां तेका लागून नाटकाचो दर्जो एक वेगळोच तरेचो जावन आसा.
नाटकांनी न्हेसल्या उपरांत नाटकाचो अनुभव तुका मेवलो आनीक तियात्रांनी जेन्ना सेटींग तूं कोत्ता अंबाजी सांगाताक जावं दुसऱ्या बरोबर तेन्ना तुका ताचो उणाव भासलो. लुईस तुजे बरोबर येतालो म्हणटच ताणें तुजी नाटकां पयल्यात आनीक जी प्रॉपर्टी आमी स्टेजीचेर वापरतात जावं सेट केलेली आसता जावं ती कदेलां जावं तें मेज जावं तो वाज लुईस हाचो तुज्या तियात्रान तुवें उपयोग केलो. जायत्यो फावटी केला पूण आमच्या एक्टरीक वाडी तो उपयोग करिना. आतां आगोस्तिना पासत एक कांतार. उडका टेलर म्हणल्यार सगलो लोक म्हाका वळखता. चेडवां बायलो दादले म्हजेशी शिवो येता. चेडवांच्यो बायलांच्यो लायण्यो म्हज्या शोपाशी आसता. जग काडटा चेडवांक बायलांक हात लावून काडटा. बाबा सांगपाक म्हणल्यार हांव टेलर मोरे आंकवार. थोडी चेडवां करूंक सोताय म्हाका आपलो कुपार. बिश्टोच कुपार हांव जायना नोदोर मात्ता मेपार. कुपार जाऊ जाऊ म्हणून म्हजे गोळो कोत्ताय फुगार. म्हणटच तूं ताका टेलर जावन तुका कितें तरी शिवंक सोदता. ओके लुईस तुजे लिखणेंतल्यान तुवें कितले तियात्र बरयले? सद्याक हांवें 2 तियात्र बरयले. पयलो म्हजो कोश्ट आनी दुसरो म्हजो देवाचो गुड्डेव जाणा. पयलो फर्स्ट हय कोश्ट म्हजो पयलो तियात्र. कोस्ट. हय मागीर दुसरो देवाचो गुड्डेव जाणा. आतां कोस्ट हो तियात्र तुजो कित्याचेर आदारीत आसलो? तो एक घोडणेचेर आटापलाय आसा. एक वस्तुरी गोल्फान काम करताली ताका जायते त्रास पडटा आनी ही म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका सांगली आपणाची मामी क्वीट आसा तिजे वयर एक प्ले बरय म्हणून. हांवें म्हणलें प्ले बरयना पूण तियात्र बरयता म्हणून. तो हांवें फकत वाडी आमच्या गांवान एकूच कडेन दाखयल्लो हांवें आनी फेस्ताक दाखयल्लो वाडीच्या कुर्साच्या 2 नंबर कुर्साच्या फेस्ताक दाखयल्लो. आनी त्या तियात्रान हांवें सगळे न्यू कमर म्हणल्यार वाडीचेच भुरगे घेतले. तशेंच आमचो कॉमेडियन ऑल्वीन ज्युनियर बच्चन हाका म्हणटात तसो येवजेन जायते वाडीचेच भुरगे. आनी विकलिफान तातूंत ओपनींग घातार म्हणल्यार फादर तादेव डिसिल्वा हातान म्युजीक घातल्या सगळी. थोडे वाडीचे भुरगे आसले आनी फादर तेन्ना वाडी इगोर्जीन आसलो आनी ड्रामींग फादर तादेव वाजयतालो आनी बरें म्युजीक घातलें फादरान तशें पिटरान. त्या उपरांत देवाचो गुड्डेव जाणा हो तियात्र कसो आसलो? हो तियात्र म्हणजे बाबा आगोस्तिनान म्हाका जायतो सपोर्ट दिलो त्या तियात्रान हो फुडें व्हरोंक. आनी हो आमी सगळे शो केले 6 शो. सांताक्रूज तशेंच नॉर्थाक तशें सावथान आमी शो केलो आनी जायते लोकांनी वाखाडले आमकां. चड आमचे फादरांचो आदार घेवन आमी इगोर्जेच्या फेस्तांनी आमी शो केलो हो. आगोस्तीन कितल्या सुमार तियात्रांनी तुवें लायटीची येवजण बिजली येवजण केल्या? हांवें लायटीची येवजण म्हणजे उणें 20 तियात्रांनी केल्या आनी मुख्य कावंटींग ना 20 हांवें म्हटलां तुका. वो आनीकूय तेज्या वयर आसूंक शकता. त्या सडनली बाब रोमियो म्हजो इश्ट आशिल्ल्या कारणान रोमियो लायटमॅन सडनली फोन आरे आगोस्तीन आयज एक तियात्रा लायटींग करपा जाय. आपल्या आनीक 2 शो आहाय क्लॅशा पडाय मागीर केशी भाशेन यो. मागीर ओके हांव मागीर म्हणटा ताका सामारी धाड. सामारी परफेक्ट धाड. पयले पडे कितें हूंय सीन हूंय कितें तो मागीर सामारी धाडटा. ते सामारी फॉलो करून आमी लायटींग कोत्ताय. तुका ताका रोमियो मेवला तुका कोण मेवला? म्हाका तो रोमियोच मेळ्ळो. म्हजो बरो फ्रेंड तो म्हजो आगोस्तिनाचो. ताणेंच आमकां फुडें मेळ्ळें. आमी केन्ना बेकार आसता तेन्ना रोमियो म्हणटा आसर वच रे तूं बेकार राव कित्याक इवनिंग तरी शो कर कित्याक आमी सकाळच्या वांगडा कामाक आसता. जेन्ना रोमियो आमचो फोन करता आमी मागीर तो आमकां सामारी धाडटा. आमी ऑन द स्पॉट पासून लायटींग करतात. तूं जाणा हांवें तुजें सांगता आमी कुशाला लायटींग केलां. हय तुमी दोगूय सांगाताक आसा आनी सांगाताक तुमी लायटींग करतात आनी आयज हे कार्यावळीकूय म्हाका हांव नको सांगातान मेवल्यात म्हणटच सांगातान एक कांतार म्हणटले सांगातान ती म्हणोक ना आमी दोगांनीच म्हणल्यार तशें करून. अजून आमी त्रियो म्हटला पूण दोगनी दो केन्ना म्हणोक ना. तर आगोस्तीन तुजें खंयचें कांतार? कांतार म्हणजे हांवें तियात्रांनी हें म्हटलां कांत म्हटल्यार. हय कांत. हय तो कांत जावन आसा दिवो तियात्रांत जागृताय तियात्रांतलो. भुरग्याचें चिंतून पोदेसान न्हायली जायती वर्सां आमी सारली. दुडवाचे आशेन पयस पयस गेली आनी आमच्या भुरग्यांक मोग दिवंक विसरली. भुरगीं जावन आसा गिरेस्काय ल्हानूच आसतना मोगान वाडूंक जाय. वायट रस्त्यार गेल्यार राचो ना उपाय वाळी जावन हातान मेळो नाय.
लुईस फेर्नांडीस कॉमेडियन लुईस ह्या नांवान ताका वळखतात म्हणटच ताच्यो खेळाच्यो पार्टी त्याच नांवान ताच्या पोस्टराचेर कॉमेडियन लुईस हेंच नांव आसता आनी कॉमेडियन लुईसाच्यो फाटले 6 वर्सां ह्यो पार्टी गोंयभर गाजतात. तर खंयच्या वर्साक हे कार्नवालाचे फेळ बरोवंक तुवें सुरवात केली? 2011 हांवें सुरू केल्ली आनी आयज ह्या वर्साक 2018 म्हणटवर म्हाका 8 वर्सां जातात बत्तात ह्या वर्साक. ह्या वर्साक केले उपरांत 2008 वर्साक ह्यो पार्टी तुका 8 वर्सां बसतात. तर सुरवात तूं हे कार्नवालाचे फेळ कोणा कडच्यान शिकलो? पयले सुवातेर हांव जेवे देसांगे 2003 हांव ताज्या ग्रुपान आयिल्लो आनी कोणें म्हाका पयलो हांव बिश्ट पयलो हांव कॉमेडी करनासलो, हांव सिरियस रोल करतालो आनी कोणें म्हाका जॉन दे काकोरा हाणें म्हाका पयलो एका चिकनाळे हांव कॉमेडी करतालो थंयसर पयलो आनी ताणें म्हणपाक लागलो लुईस बाब एक चान्स आसा तुका कार्नवालां एक्टींग करतलो. हांवें म्हणलें एक्टींग करता. ताणें म्हाका जेवे देसांगेच्या ग्रुपान वयलो आनी ताज्या ग्रुपान हांव 8 वर्सां नाचलो. 8 आनी आतां ही 8 वर्सां म्हजी 8 वर्सां म्हणजे 16 वर्सां 16 वर्सांचो कार्नवालाचो तुजो अनुभव. आतां 16 वर्साच्या कार्नवालाच्या अनुभवांतल्यान ह्यो खेळाच्यो पार्टी तूं बरयता हेका संगीत जाय पडटा आनी कलाकारांक जाय पडटात. जायते फेळ गोंयभर येतात. तर तुजे ग्रुपाचे जे कलाकार आसात ते तुका कशे मेवले? ते म्हाका जायते फावटी भायले हाडचे पडटात. भायले म्हणजे सावड्डेचे आमचे सांग्याचे जायते भुरगे मेवना. सावड्डे केपें मारगांव आनी जायते भायले हाडून आमकां कार्नवाल खेळोवपाक पडटा. तशें म्युजिशियन आमी गांवांत आसात आनी एक फावटी ते एग्जामीचे आमी चड युथाक घेता. हांव युथाक घेवन हांव कार्नवालाचे खेळ करता आनी तो 2013 हांवें आमचो एवरेस्ट डे आरंबोल आनी बाय ऑफेलिया आरंबोल्सान येवन म्हजे खेळ तेणें केल्यात. वाव. म्हणटच तुवें तांकांय जायतो पोरजोळ दिला. तांचेरूय तुवें आतां म्हजेर उजवाड घातला तसो तुवें तांचेरूय उजवाडाची येवजण आंकली. खरेंच लुईस तुजे अनुभव म्हाका खूब बरे दिसतात. आतां ह्या 8 वर्सांक तुवें कितल्यो सुमार प्ले केल्यो? 8 वर्सां म्हणल्यार तुका टोटल म्हजे 24 जातात ह्या वर्साक धरून. 24 प्ले 24 जातात. एका फेळाच्यो कितले सुमार शो जातात? एका खेळाचे दिसाक 4 बी करता आमी. एका दिसाक 4 बी करता. आतां तुवें फकत सांगे वाठारांत हे तुजे खेळ केल्यात काय सांगे सोडून आनीक खंय पावला? सांगे सोडून आमी सावथाक मारगांवच्या नाके माजोड्डा कोलवा बाणावले ते सायडीन आमी करतात. आमी कोर्तारीम ते सायडीन करतात सांगे आनी तशे भायर वयता आमी. पाड पडले माजराचे हांव पोटाव तोगली आमचे 4 किलो मांस हांवें गेला हे समाधान घराका गेल्या घराका म्हाका मुगे बायल सतायता आनी मुगे साहेब सतायता केस म्हूण सता. पावसा दिसांना केसो सिरीज करूं पडटा. पावसा दिसा सोदरी बीन न्हय पूण हांव भिजोन काबार जाताय. वय सगळे त्रास पडटा आमकां. आवय हे तुवें कोण येताय भायर मारतलो आनी पयस करतलो वय तांकां. आवय मुगे सायबा सकाळ फास गेल्यार तूं म्हाका पयर व्हरोन उदकां उडयता. हांव तुका बसपा सोदना लोपार पडलेल्या फुड्यान. आवय सकाळ बी भिना दिसता. आरे भिनाक रे हांव चलोयता ती मोटरसायकल. तूं कितें टेन्शन घेता? हांव वाचता रे तुका. काय स्पिडीन वचा? वय तेश केल्यार बेगीन पावतले न्ही आमी. वय यो तूं म्हज्या हातांत यो. बिर्र यो बिर्र यो बिर्र यो. आवय सायबा तूं मरे हांव म्हळ्यार सायब जाल्यार कितें जालो? आवय पुलीस म्हणल्यार म्हाका कडकड येता तोर बसता. सायबा कितें आडयलो? कितें आडयलो? लायसन कोणे गाडयेचें लायसन आसो मोटरसायकलीक सायलेन्सर आसना काय? सायलेन्सर ना गे सायब लायसन मागता मरे दाखय मरे ताका. सायबा लायसन ना वयता कडेन बोल्सां गॅसी बूक आसा काडू. अनार जाग मरे तुज्या भायल्यान सिलिंडर आसा हाडू. गळ्या घालून पोवतो. सायबा बोगशी रे आमकां आनी केन्ना येवपा नाही. रस्त्यार पुलीस रावताय म्हणून बाजारांतल्यान येयलो. कितें जालें? तू एक काम कित्याक करना? कितें? डायरेक्ट घरा कागद तेजी नांवार कर. घरा कागद तेजी नांवार कर तूं रस्त्यान न्ही. वय घरा कागद नांवार करता.
तू तुझ्या घर पावण्यार काढ आनी वचोन तांकां जेली न्हिद मरे म्हाका शिकयता नाका चालवलें लिफ्ट तुवें दिलें म्हाका काय बरो तो स्वतान म्हाका लिफ्ट दिता म्हणो खोर्सानं म्हाका बसयलें तुवें म्हाका मोटरसायकलीचेर मागीर बसलें जाल्यार कितें जालें हांवें तुका व्हरना म्हणलें आनी जलार कोणा न्हिद म्हण तूं जलार न्हीद नाल्यार आयसाचें न्हीद तुवें ताच्या पासत आनीक एक कांतार म्हणचें पडटलें कारण ताका आमी आनी मातसो लागीं हाडया जेणे करून फुडल्या तियात्राक तो तुका आदार दितलो. पुलिसाची नोकरी हापा मेळ्या बाकरी बरी मेळटाय चोकरी फाटीक आमच्या लागताय ये गोंयचे रे मंत्री जायते पावटी चोर आमकां फोटोन मरे धांवताय चोर फुडें आमी चोराच्या फाटल्यान धांवत आसताय जायते पावटी चोर आमकां ते बरेच खेळटायताय जायते पावटी डाब डाब करून चोर आमकां मारताय. अगुस्तीन सद्याक तुजो खंयचो तियात्र जावं खंयचें नाटक चालू आसा? सद्याक तियात्र म्हणजे हांव बाब पाश्काल चिकाली ह्याच्या तियात्रान लायटींग करता आनी नाटक म्हणजे आमचे सराचें स गोपाल बांगी ह्याच्या नाटकान आई सिंगम बाबा चिंगम हे नाटकान हांव भुमिका करता एका सायमन कॅरेक्टराची आनी तो सायमन जावन आसा बेड्ड्याची हांव भुमिका करता. बेड्ड्याचे डायलॉग तुका उगडास आसतले? हय उडगास आसा. एक डायलॉग बेड्ड्याचो. हे हे म्हाका सारको सारको आयको येला. अरे तो म्हणटा कितें आयको गेला? हे सारकें आयको येला. अरे तूं तेगे 1 लाख हारीक कोतो हूंय. अरे तूं 1 लाख हारीक कोतो जाल्यार पयलीं 1 लाख तूं जिको जायो तेन्ना तूं तेगे 1 लाख हारीक कोतलो. ह्या नाटकांतल्यान तुका जायती खुशालकाय मेळ्ळ्या आसतली? हय खूब खुशालकाय मेळ्ळ्या आनी सरान जें डायरेक्शन दिलां तें डायरेक्शन हांवें वापरून म्हाका जायत्या जाणांनी वाखाणलां आनी ताची दाखोवपाची एक पद्दतूच सराची वेगळी आसा आनी ती सांगोन म्हजी ताजी तोखणाय म्हज्यान पुरी करूंक जावची ना. आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं ह्या ग्रुपांतल्यान न्हेसता? म्हणजे नाटक हितूंतल्यान आतां हें म्हजें 3रे वर्स. पयलें नाटक म्हजें दोल म्हज्या बाय आनी तेज्या उपरांत बायलेक दुवाळ्यांक घोवा कोकारे आनी ती एंट्री एक गुंड आनी मागीर तो एक वावराडी जावन येता तितून 2 कॅरेक्टर दाखोवपाक मेळटाय आनी तेतून एक डिफरंट म्हाका पब्लिसिटी मेळ्ळी सारकी आनी टू गूड. आतां ही नाटकां जीं चलतात तातूंत चडशे आमकां क्रिस्तांव मनीस दिश्टी पडनात पूण जेन्ना तूं एक क्रिस्तांव ह्या नाटकांनी न्हेसता तेन्ना लोकांचे जे प्रेक्षक थंय आसतात तांची नदर तुजेर कशी आसता? आतां हांवें आयकलां त्या प्रमाणे तेंची नदर अरे तो कॅथलीक रे हां कित्याक जायते फावटी आमची चडशी आमकां देवनागरी उलोवचें पडटा नाटकान म्हणटकूच ते कॅरेक्टरा प्रमाणे दिसना मरे तो क्रिस्तांव म्हणून हो एक अनुभव येता आनी सॉलिड करता मरे. हे आतां तुजें सॉलिड काय कितें तें आमी लुईसा लागच्यान जाणून घेवया. लुईस तुवें केन्ना तरी आगोस्तिनाची नाटकां पळयल्यान? हय नाटकां पळयलां आनी तेज्या बरें ते दोलगो म्हज्या बाय तातूंत एक बारीकसो रोल बी केला हांवें. ताचें उलोवप आनीक ताचें एक्शन तुका कशें लागता? म्हाका ताचें एक्शन बरें लागता चड करून आनी एक्टींग बरें आहा तेजें गूड. तुवें तातूंत धाकलीशी भुमिका म्हणजे तुवें कितें केलें? तातूंत एक कोरियर बॉय असो हांवें एक्टींग केला चड ना एक 3 एंट्री आसा म्हाका तातूंत. म्हणटकीर ह्यो 3 एंट्रीचेरूय तूं खुशाल जालो कारण तुका एक नाटकांत भुमिका करूंक एक संदी मेवली. आनी बरें डायरेक्शन शिकोवंक मेळ्ळें म्हाका तातूंत सर भांगी हाजे कडल्यान. तुजी खरें म्हटल्यार आगोस्तीन तुजी येवजण कितें आसा म्हणजे तुका कितें ह्या तियात्रांनी जावं नाटकांनी कितें पासून करचें अशें दिसता? म्हजी येवजण म्हणजे देवान म्हाका ह्या संवसारांत धाडला म्हज्या माय पायच्या देशी. ह्या संवसारांत आसपासून एक बरो कलाकार जावन जियेवपाचो आनी म्हजे कलेंतल्यान लोकांक बरो संदेश पावोवपाचो आनी लोकांची काळजां जिखून घेवपाची आनी लोकांक जेन्ना कॉमेडी रोल करता वो कसलो रोल करता तेतूंतल्यान तांकां खुशालकाय दिवची हे म्हजे विचार आनी एक बरें नांव दवरचें ह्या संवसारांत आनी म्हज्या वाठारांत इतल्यान म्हजें आवडे. लुईस आमकां उदकाचें संगीत मेवता म्हणटोच तुजो खंयचोय खेळांतलो एक कांत पोटाची भूक मारून
पुता तुका मोगान वाडयलो कांय सुणें करूंक ना पुता तुका शिकयलो इतलें तुका करून कित्याक बदमाश जालो कित्याक पुता मायचेर तूं विगरार जालो कितलें तुज्या पासत केलें इतले कोश काडले मायन इतलें करून पुता तूं बदमाश जालो. लुईस तुमी दोगूय अनुभवी खिलाडी म्हणजे विजली येवजण करून तुमी लोकांक काळोखांतले उजवाडांत हाडटा म्हाकाय हाडला आनीक आगुस्तीन तुवें म्हाकाय हाडला. तुमच्या मदलो चड अनुभवान भरलेलो तूं म्हणटच जे आयज आमच्या ह्या सांगे म्हालांत जावं गोंयभर तूं ही लायटीची येवजण करता म्हणटच जे लायटीच्या मोगान लासपी जे भुरगे आसात तांकां तुजो संदेश कितें? लायटीच्या मोगान लासपी म्हणजे लायट इफेक्ट करपी तांकां म्हजो इतलो संदेश केन्नाच फाटीं फुडें सरचें न्हय. हांव एक कलाकार जावन आसा पूण जेन्ना लायटीचो लायट मारूंक एक सहयोग मेळटा तेन्ना ती हांव लायट करता कित्याक लायट एक एक्टर जावन लायटींग करप चड सोंपें जाता कित्याक ताका सगळी सिट्युएशन खबर आसता एरिया खबर आसता म्हणजे खंयच्या डायलॉगाक खंयच्या सिट्युएशनाक खंयची लायट आनी खंयच्या एंगलान लायट दिवची वो कितें करचें ताका सगळी बेस बरी खबर आसता. आनीक आतां हांव आनीक आदींच गेले त्या कानवाले एक न्यू एक लायटमॅन तयार केला बाब विकी डिकोस्टा कित्याक लायटमॅन सामके शॉर्टेज जाले आनी एक्टर चड जाले म्हणटकूच ताका हांवें थोडें लुईस बाबा कानवाला कितें केलां हांवें ताका लायटिंगा बसयलो लायटींग हांवें ताका थोडें शिकयलें आनी पर फाटीं एक असो येयलो प्रॉब्लेम येयलो रोमियो बोला आपल्याला लायटीमॅन दी हांव पावना लुईस पावना विकी म्हणटा तूं वच मुगे लायट गेलो ताका धाडलो आनी केन्नाच कसल्या कामाक कोणेंच लक्ष न्हय कित्याक कसलो जाल्यार कामूच तें आनी त्याच फिल्ड म्हणटकूच लायटमॅन आसतना तियात्र जायना तियात्रीन आसतना लायटमॅनाक कांय उपेग ना म्हणजे एक सगल्यांनी एकवटान काम केलें जाल्यार सगळें बरें जाता. लुईस आयचे कार्यावळींतल्यान आनीक तुज्या वावराचेर हांव मागतां की असोच तुवें तुजो वावर मुखार व्हरत रावचो प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. आनी तेच भाशेन आगोस्तीन तुजे जे अनुभव खरेंच जेन्ना तूं एक कलाकार आसता तेन्ना ह्या कलाकाराक आनी डायरेक्शनाचो अनुभव आसता तेन्ना तुका ही लायट कशी जाय जावं ती लायट कलाकारान कशी घेवची हो तुका अनुभव आसलेल्या कारणान बरे भाशेन ही लायटीची येवजण जाता. आतां आमची ही देवाची लायट वचच वेता म्हणटच ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया. तुकाय प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं तेवतीन बाबा. आनी इतल्यानूच आगुस्तीन आनी लुईसा सांगता आयची ही माणकामते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. दुसऱ्या हाताची गरज हे आमी सोसमोसाय तुका आदार इदेराचे तुवें तुका राखूंक जाय आयज एका भुरग्याची सोय जाता सो तुका सांग